नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. चंद्रयान-3 मोहिमेक मोठे यश. चंद्राचेर भोंवडेर आशिल्ल्या प्रज्ञान रोवराक थंय प्राणवायू सापडलो. चंद्रार सल्फर मिनरल आसा म्हूण सिद्ध. सल्फर, ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम, आयर्न, मँगनीज, सिलिकॉन मिनरलाचो सोद रोवराक लागला. इस्रोन ट्वीट केला. रोवर आता चंद्राचेर हायड्रोजन सोदपाचे मिशनाचेर आसा. चंद्रयान-3 चंद्राचेर देवले आणि खऱ्या अर्थान चंद्राचेर कितें आसा ते सोदपाक मिशन सुरू जालें. 14 दिसाच्या मोहिमेचेर आशिल्ल्या प्रज्ञान रोवरान इस्रोक म्हत्वाची अपडेट दिवपाक सुरवात केल्या. ताका खंय सल्फर मिनरल सापडला. ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम, आयर्न, टॅलियम, मँगनीज, सिलिकॉन मिनरलाचो खंय सोद लागला म्हणून इस्रोन ट्वीट केला. चंद्रार जीववस्ती आसा काय ना ताचो शोध चालू आसा. प्रज्ञान रोवराक खंय थंय प्राणवायू सापडल्यान ह्या संशोधनाकूय नेट मेळ्ळा. प्रज्ञानान नॅव्हिगेशन कॅमेरांतल्यान विक्रम लँडराचे फोटो काढल्यात. हे फोटोय इस्रोन जाहीर केल्यात. लँडर व्यवस्थित उबो आसा म्हणून ते फोटो पळयल्यार कळटा. मजगती हायड्रोजन सोदपाचे प्रज्ञानाचे मिशन ऑन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजय स्कुलात शिकपी खासा भुरग्याक पडून मार लागलो. 43 वर्सांचो विद्यार्थी दुसऱ्या मजल्यावेल्यान पडलो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका जीएमसीत ॲडमिट केल्या. दुसऱ्या मजल्यावेले रेलिंग तुटिल्ल्यान तो पयलीं पत्र्याचेर पडलो आनी उपरांत तो जमनीर पडलो. तो आवय वांगडा आधार कार्ड करूंक थंय गेल्लो. आमदार कार्लूस म्हणटा अपघाताक जबाबदार मनशाचेर कारवाय करची. एक शॉकिंग इन्सिडंट जालो संजय स्कूल पर्वरी हांगा. जे संजय स्कुलान भुरगे शिकतात, स्पेशल भुरगे, तेतूंतलो एक भुरगो एक थंय आधार कार्ड करपा खातीर तेजी आवय ताका घेवन येयल्ली. जेन्ना आधार कार्ड करपाक आवय भितर गेली तेन्ना भुरगो हो रेलिंगेक तेकोन सेकंड फ्लोरार उबो आसलो. त्याच टायमार ते रेलिंग तुटले आनी सरळ तो भुरगो पयलीं पत्र्यार पडलो आनी मागीर जमनीर पडलो. तेतून ताका जीएमसी शिफ्ट केलो. जीएमसी शिफ्ट करून डॉक्टरान सांगलें की मेजर तेका स्पायना तो डॅमेज जाल्लो आहा. हे पेरंट्सांनी जस्टीस मागल्या की तो आपल्या भुरग्याक जस्टीस दिया म्हणून. तेन्ना तो भुरगो हॉलदोनाचो आसल्या कारणान जो MLA आहा कार्लूस पेरेरा ते तो विजीट करपाक येयल्लो. तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की हो मुद्दो आपणे असेंब्लीनूय काडलेलो की सगळी गव्हर्मेंट जी बिल्डिंग्यो आहा तेज्यो सगळ्यो ऑडिट जावपाच्यो आनी खंयच्यो सारक्यो ना त्यो रिपेर करपाच्यो. फक्त इव्हेंट करून हें जावचें ना. हे अशे इन्सिडंट जाता ते रावोवपा खातीर सगळे ऑडिट करपाची गरज आसा म्हणून हेज्या खातीर तेणे सगळी आतां ह्या ज्या इन्सिडंट्सान कोणी इनवॉल्ड आहा सगळ्यांचेर एक्शन जावपाची अशें कार्लूस MLAन मागला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंयांत 3 खून, एक दिवचले, दुसरो फातोड्डे माडेलात. दिवचलच्या खुनाची केस पुलिसांनी दिसा भितर सोडयली. बेळगांवच्या रमेश गवळीचो खून. तो स्क्रॅप एकठांय करपी. पुलिसांनी दिवचले रावपी एक बायल आनी दादल्याक धरला. ते वटेन फातोड्ड्या माडेलात एका अनवळख्याचो खून. बाणस्तारी एके बायलेक मारली. तिच्या घोवाक धरला. राज्यांत 3 खून. दिवचले सेतू संगमा लागीं एका दादल्याचो खून जालो. सोंपला तो बेळगांवचो रमेश गवळी. स्क्रॅप एकठांय करून विकपाचें तो काम करतालो. ते सुवातेर तो चडसो आसतालो. राती ताचो खून जालो. ताच्या फाटीर चाकू सारक्या वस्तूंचे वार जाल्यात म्हूण स्पश्ट. दिवचल पुलिसांनी दिसा भितर केस क्रॅक करतना थंयसरूच रावपी एके बायलेक आनी एका दादल्याक धरला. पुलीस सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांणी गुन्यांव कबूल केला. दुसरे वटेन फातोड्डे माडेलांत एका अनवळख्याचो खून जाला. सोंपला तो मानाय ना जाल्यार भिकारी आसत म्हूण चर्चा. सोंपला तो कोण हाचो सध्या पुलीस तपास करता. बाणस्तारी बायलेचो गळो ओंदून खून केलो म्हूण म्हाड्डोळ पुलिसेन झारखंडच्या मुन्ना भुये म्हणटा ताका धरला. राती बाणस्तारी मार्केटा लागीं स्नानू देवी ह्या बायलेची बॉडी मेळिल्ली. मारदोर पुलीस स्टेशनान आयज एक मर्डर रजिस्टर केल्ली आसा आनी ह्या मर्डर केसीन मुन्ना भुया एज 46 नेटिव्ह ऑफ उत्तर प्रदेश हेका अरेस्ट केल्लो आसा. ही मर्डर जी आहा काल रात्री कडेन एक तांकां डेड बॉडी बाणस्तारी हांगासर लायक आहा म्हणून तांकां फोन आयलो. त्या उपरांत तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून तेजें पोस्टमॉर्टम करतकूर कळ्ळें की तिका स्ट्रँग्युलायट करून मारला म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळेचो आमदार मंत्री आनी थंयच्या पंचाचे बदनामीचे प्रकरणात चवकशी सुरू केल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डलाची गजाल वयर मेरेन पावल्या म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी गिरीशान बोवाळ घाल्लो.
उपरांत व्हिडिओ फोटो व्हायरल जाल्ले. बदनामी करता म्हूण ती पंच मिडिया मुखारूय आयिल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा दुसऱ्याचे प्रायवसीत नाक खुपसू नाकात. ज्या मॅटरात म्हणजे उगीच लोकांची नांवां घेऊन लोकांक बदनाम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तेंच्यांनी क्लियर कर जेन्ना आपूण एखाद्या आमी पळयता की दुसऱ्याच्या पर्सनल लायफान आसतना किंवा अशा पद्दतीन इंटरव्यून करप योग्य न्ही. आनी म्हाजें तर सगळ्या जाणांक एडवायस आसा की कोणाच्याच पर्सनल लायफान कोणीच पडचें न्ही. अनलेस अनटील कोणी कंप्लेन दिल्ली आसत कितें जाल्यार जाल्यार डेफिनेटली सरकार तेजी इन्वेस्टिगेट करतले. लोकांनी नाका जाल्यार हितून नाक खुपसपाचें न्ही म्हणटा पळय त्या पद्दतीन खुपसचें न्ही असं म्हाका क्लियर म्हणटा. सोशल मिडियाचेर फोटो व्हायरल करून बदनामी केली म्हूण कागाळी पुलीस धरून मुख्यमंत्र्या मेरेन पावल्या. ताचेर चौकशी सुरू केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. म्हाका दिसता ह्याच फुडें म्हणजे खंयच्याय एखाद्या महिलेचेर कोणी अशा पद्दतीन बदनामी करची न्ही. म्हाका दिसता सोशल मिडियाचो मिसयूज करचो न्ही. आनी वॉट एवर द थिंग्स ज्यांच्या अगेन्स्ट कंप्लेन आयले त्यांच्या अगेन्स्ट त्या पद्दतीन इन्क्वायरी सुरू जाल्ली. लॉ मागला नवो लॉ करचो. हांव परत एकदां सांगता तेंच्यांनी सरळ ऑलरेडी तेंच्यांनी म्हटलां म्हाकाय लेटर तेंच्यांनी धाडल्या. पण अशा पद्दतीन हेंच फुडें कोणाचीच बदनामी खपून घेतली वयची ना. आनी ताच्या अगेन्स्ट आतां कंप्लेनी आयल्या ताच्या अगेन्स्ट एक्शन सुरवात जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तपोभूमीचेर स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्याचे फुडारपणान जाल्लो श्रावणी विधी आशिया बुक ऑफ रेकॉर्डात 5,000 वयर लोकांनी श्रावणी विधीत वांटो घेवन यज्ञोपवीत धरणाचो विक्रम केलो. इटली, रोम, हरिद्वार, दिल्ली आनी अयोध्येसावन संत महंत गोंयचे आमदार मंत्री तपोभूमीर पावले. गोंय आध्यात्मीक भूंय म्हूण अधिकारी उलयलो. से अधिक लोगों का रिकॉर्ड होता है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है. तो यहाँ पर 5,200 से भी अधिक लोग एक साथ एक स्थान पर आके एक आध्यात्मिक धार्मिक हिंदू धर्म का ये जिनेव का जो प्रोग्राम किए हैं. तो आज इस तपोभूमि में गोवा एक अलग प्रकार की भूमि ऐसा माना जाता है, लोगों के जनरल उसमें आता है और रिकॉर्ड हुआ है. इसका प्रमाण है कि ये आध्यात्मिक भूमि है, धार्मिक भूमि है, हिंदू भूमि है. या श्रावणी विधी विशेष म्हणजे इटली रोमचे शिवानंद सरस्वती येयल्या, हरिद्वारचे संत येयल्या, अयोध्येचे संत येयल्या, त्या भायर दिल्लीचे पदाधिकारी येयल्या. अशा या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आणि आमच्या गोयच्या सगळ्या मिनिस्टरांच्या उपस्थितीन हांगा श्रावणी विधी जालो. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आता पळोवया निकती आयिल्ली खबर. जशें तुमी काल पळयलां आसतलें, जशे जे उणे वयले लोक जे सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक जे विरोध करताले आनी कालूच तेंच्यांनी मिडिया मुखार आपले गाराणें मांडलेलें, त्या प्रमाणे आयज जे सरकारी अधिकारी आहा ते परत एकदां हांगासर काम सुरू करपाक येयले. तेन्ना परत गांवचे लोक आनी एलॉंग विथ आरजी सगळे जाण जमले हांगासर आनी काम तेंच्यांनी करपाक स्टॉप केलें. तेन्ना आतां तेंची आयज 3 सुमार जे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आहा काब्राला वांगडा पणजे तेंची गांवच्या लोकांची मिटींग आसा आनी तेज्या उपरांत कितें आहा तें ठरतलें. आनी उपरांत जी मामलेदार आहा तेणी सांगलां की तुमी पयलीं मिनिस्टरा वांगडा बसा, मिटींग घेया आनी जो विशय आसा तुमचो गांवचो विशय तो वेवस्थीत मांडा आनी तेज्या उपरांत कितें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे मामलेदाराक सांगा आनी तेज्या उपरांतूच आमी हे कामाक सुरू करतले काय ना हेजेर डिसिजन घेतलें म्हणून उणे वयल्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. चीनांत अंदू जावपा आशिल्ले आशियाई गेम्साक पात्र थारूनय खेळा मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या भारतीय पंगडात गोंयच्या कात्या कोयलोचें नांव ना. ते शॉकात पोरू सेल इंडिया चॅम्पियनशिपीत 3 रावंड जिखून ताणें पात्रता जोडिल्ली. नांव कित्याक ना तें खंय कोणूच सांगिना. खासगी ट्रेनर व्हरूंक मेळचो ना म्हूण खंय मेल आयिल्ली. कात्या प्रुडंटा कडेन उलयलें. Just last month, they gave me an email stating that I will not be allowed to take my own coach to the Asian Games. As you are aware, as an athlete, it is the basic necessity to have a coach when you're going for a competition, especially like this. It was brought to my notice that I cannot take my own coach, who is my father.
My coach has taught me this sport right from the grassroots level. He was my coach at the Youth Olympics in 2014 and also at the Asian Games in 2018. I have won over 13 gold medals for the state, and all of my laurels I was being coached by my father. Just a month prior to the Asian Games, I was told I am not allowed to take him. Without any formal intimidation or any kind of notice, my name was removed from the list, and YI or the authorities have not given me any valid reason as to why this has taken place. So much so that on the 10th of February, I even received a mail from the Yachting Association regarding the India jersey size and the kit preference for the Asian Games. My tickets were also in the process of being booked, and my training in China was also being looked after. So I really am completely unaware of the fact, that what are the reasons that my name has been removed from the list. गोंयांतूय रक्षाबंधनाचे सेलिब्रेशन मोठे उमेदीन. भद्रा काळाक लागून घराघरांनी राखी बांदपाचे ओवाळणेचे विधी सांजे. जवानांचे तशेंच सामाजीक रक्षाबंधन मात दिसभर जाले. भयण भावाक राखी बांदता, आयुष्य आरोग्य मागता, भाव भयणीक राखपाचे उतर दिता. होच दीस सुता पुनवेचो. गोंयभर रक्षाबंधन आनी सुता पुनवेची परब मोठे उमेदीन. रक्षाबंधना दिसा भद्रा काळ असलो तरी भावा भयणीची उमेद उणी जाली ना. दिसभर सामाजिक मळार रक्षाबंधन. भद्र काळाचो प्रभाव देवतना सोंपतना सांजे घरांनी रक्षाबंधन. म्हापसा पुलीस स्टेशनार बार्देसांतल्या कांय शाळांनी व्हिजीट केली. पुलिसांक राखी बांदून तांकां रक्षाबंधनाची परबी दिली. आमी हांगासर श्री गणेश हायस्कूल गणेशपुरी म्हापसा हांगासून आयिल्ली आसा. खास रक्षाबंधन कार्यक्रम हो साजरो आमी हांगा आयज पुलीस स्टेशन म्हापसा केल्लो आसा. रक्षाबंधन हा असा उत्सव आहे की ज्यांनी एकाने दुसऱ्याला सांभाळून घ्यावं किंवा रक्षण करावं, हा जो समज आहे तो लहानपणापासून मुलांनी पाळावा म्हणून आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन राख्या बांधतो. तर आम्ही दरवर्षी या मुलांना हा उपक्रम रक्षाबंधनाचा त्यांना मुलांना बाहेर घेऊन जातो. फायर स्टेशन, पोलीस स्टेशन, अनाथ आश्रम, कारण हेच असं वय आहे की त्या मुलांना आपण संस्कार देतो, संस्कार रुजवतो त्यांच्या. रक्षाबंधन म्हणजे जो रक्षा करता पळय ताका एक मान दिवपा खातीर हे रक्षाबंधन आता एक नवे अवतार घेतला. सो आमी हे रक्षाबंधनाचे हे धागो बांधला पळय त्या धाग्याचे आमी सतत पुलीस म्हणून मान राखतले आनी सगळ्या भयणींक ना जे राखी बांदूं ना राखी बांदल्या सगळ्या भयणीक गोंयच्या लोकांक आमी सदांच तांकां रक्षक उरतले आनी हेच्याहून बरी सेवा लोकांची आमी करतले. हर्मल पुलीस चेक पोस्टारूय पुलिसांक राखी बांदूंक शाळेची भुरगीं. साखळे मुळाव्या शाळेंतूय रक्षाबंधन. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय रक्षाबंधन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नारळी पुनवूय दबाज्यान दर्याची पुजा करून परंपरेप्रमाण नुस्तेमारी सुरू. सरकारी नुस्तेमारी बंदी सोंपूनय कांय पारंपारीक नुस्तेमार सुता पुनवे मेरेन नुस्तें मारूंक दर्यांत देवनात. सुता पुनवे निमतान नुस्तेमारी मंत्री निळकंठान दर्याची पुजा करून नाल्ल सोडलो. कुडबणाय नारळी पुनवेचो उत्सव. पारंपारीकरित्या डिपार्टमेंट नारळ सोडटा समुद्रान आनी देवा बुल्लो करून की हे समुद्रान धंदो करणाऱ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, बरें उत्पन्न दिवचें आनी जे तेंचे अपेक्षे प्रमाणे आमच्या ब्राह्मणांनी संकल्पान सांगलेलें आहा की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी बरो धंदो जावचो, 4 पयशे तांकां धंद्याक प्राप्ती जावची आनी सगळ्यांक बारीक मोठे जे धंदो करपी आहा ते सगळ्यांक बरी प्राप्ती जावन तेंचे कुटुंबाची जावं तेंचे सगळे वेवसायाची उदरगत जावची आनी ह्या खातीरूच तांकां सगळें रक्षण गावून हेंची धंदो बरो चलपा खातीरूच ही योजना आहा
आणि ह्या योजने खातीरूच मुद्दम आमचे फिशरीज सेक्रेटरी आमचे गीर तसेच डायरेक्टर पिळवळकर यांनी सगळे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ यांच्या बरोबर प्रार्थना आमी केल्ली आहा आणि ती तांकां बरें फळां घेवचें इतकें देवा चरणी प्रार्थना करता आणि स्पेशल करून वेताळ चोपडेचो आहा हो 24 बंदराचो धनी तेन्ना ब्राह्मणान ताकाय उलो केला की तांकां सगळ्यांक कसली ट्रेजेडी ना जाता कसली अडचण ना जाता धंदो आनी काम तेंचें वेवस्थीत चलचें. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.